एक 2 दीस पयलीं शेनवारा फोंड्या गांवांत ढवळे SS समिती ह्या स्कुलान एक दुर्दैवी असो एक प्रकार घडला. तो हांव मुद्दम तुमच्या नजरेक हाडून दिवंक सोदतां. शेनवारा दीस SS समिती ढवळे ह्या स्कुलान अमित सावंत ह्या नांवाचो एक लायब्ररियन जो मूळ रावणारो वाळपय सत्तरी, हेणें शुल्लक एका कारणा वयल्यान एका भुरग्याक अशी जबर मारहाण केली की शेवट असो जालो की त्या भुरग्याचो हात फ्रॅक्चर जालो आनी ज्या नेटान तेणें काडून त्या भुरग्याक भिंती आपटिल्लो ते तकलेक तेजे हेड इंजुरी जावन तेका आतां स्कॅनिंगाक तो आतां भुरगो एडमीट आसा. ह्या संदर्भान काल फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जो मोहीत रोटीवाला ह्या भुरग्याचें नांव जो 8वेक शिकता SS समिती स्कुलान, काल रातची ह्या संदर्भान फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जाल्ली आसा आनी फोंड्या पुलिसांनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट 2003 च्या कायद्या अंतर्गत तेका तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. शेनवारा ती जी भुरग्याची आवय नाशिल्ल्या कारणान घरा कंप्लेंट करपाक तेका डिले जालो आनी आज काल कंप्लेंट जाल्या आयच्यान तो तेका पुलीस ट्रेस करता, पूण तो अमित सावंत म्हणटा तो आज मनीस एब्सकॉन्डिंग आसा. हांव मुद्दम तुमकां त्या भुरग्याचो फोटो दाखोवंक सोदता की 8वेचो भुरगो जो अशे तरेन तेका मारहाण केलो की त्या भुरग्याचो हात पुसून फ्रॅक्चर जालो. तर ह्या संदर्भान हो प्रकार घडटकीर आनी 2 अश्यो घडणुको नजरेक आयल्यो की आनी 2 पेरंट्स फुडें आयले जे हालींच ही घटना शेनवारा घडल्या, बिरेस्तारा दीस अशी एक घटना घडली आनी बुधवारा दीस अशी एक घटना घडली की मे बी म्हाका दिसता तेणें कदाचित तो खंय तरी घरा कडलें खंयचें फ्रस्ट्रेशन तो आपले स्कुलान तो काडटा हें थंय सिद्ध जालें. कित्याक कारण नासतना त्या 2 भुरग्यांक तेणें अशी मारहाण केल्ली आसा आनी त्या पेरंट्सांचेर आज संपूर्ण मॅनेजमेंटाचो आज प्रेशर आसा ती कंप्लेंट आनी ही केस जी आसा ती दामून धरपाक. तर आज मुद्दम आज आमी सकाळीं ह्या संदर्भान फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेरूय गेल्ले, थंय PIची भेट घेतल्या. जो तपास अधिकारी आसा उमरये PSI तेजी भेट घेवन तेका आमी रिक्वेस्ट केला की तो खंयच्याच दबावा खाला येनासतना हेजी सखोल चवकशी जावची. कित्याक हो प्रकार असो की साद्या कोणेच त्या अमित सावंताक अधिकार दिवना की त्या भुरग्याक हात लावपाक. तो कायदो हातान येवं शकना आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनांनी जर अश्यो गजाली जर घडपाक लागल्यो, हांव म्हणटा की हो आतां बबलू उर्फान आतां जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचेर उलयला की होय म्हाका दिसता एक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचोच प्रकार जावन आसा. जर ह्या स्कुलांनी घडपाक लागले ती एक रॉंग मेसेज वतली पालकां मदीं आनी भुरग्यां मदीं. तो एक भंय निर्माण जाता आनी त्या भंयान भुरग्याच्या मनार परिणाम जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता की खरेंच जर ह्या मॅनेजमेंटाक आपल्या इन्स्टिट्युशनाचें जर नांव राखपाचें आसा आनी तो जर लोकां मदीं आनी पेरंट्सां मदीं विश्वास तो राखून दवरपाचो आसा, ताबडतोब वेळ ना करता ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा. पयलीं म्हणल्यार ह्या अमित सावंताक जाता तितके बेगीन त्या पोस्टा वयल्यान तुमी सस्पेंड करचो.